परिषदेत माझ्याबरोबर उपस्थित आमचे मयेचे आमदार आणि आमची सदस्यता मोहीम त्याचे उत्तर गोयचे रमेंद्र भारतीय जनता पार्टी उत्तर गोयचे अध्यक्ष मानव हर्षवर्धन, आमचे सोशल मीडियाचे कन्व्हेनर रुपेश कामत, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांजरेकर, महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आरती बांदोडकर, आमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या या पत्रकार परिषदेत स्वागत करतो। आज प्रथम आम्ही हांगा आपलेले आज आमचे सदस्यता मोहीम जी आसा त्या मोहिमेचे उत्तर गोंयचे वर्कशॉप आशिल्ले। काल आमचे स्टेट वर्कशॉप जाले आणि आज आम्ही दोन्ही जिल्ह्यांची वर्कशॉपां करतात। आज आमचे म्हापसा आणि अशा पद्धतीचे वर्कशॉप हे आमचे मडगांव हांगासर चालू आसा। आम्ही 2014 प्रायमरी मेंबरशीप केली आणि त्यानंतर 2019 आमची ॲडिशनल मेंबरशीप जाली आणि आता जी 2024 मेंबरशीप जी आसा ह्या मेंबरशिपी भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे जण कार्यकर्ते आसत, नेते आसत आणि ॲडिशनल हे सगळे जाणांक आमकां परत मेंबर करपाचे आसा आणि त्यामुळे ते कशा पद्धतीन मेंबरशीप करप हे फकत सांगपाक लागून हे वर्कशॉप आशिल्लें। 27, 28 आणि 29 असे 3 दीस गोंयच्या 40 मतदारसंघा भितर अशा पद्धतीचे वर्कशॉप जातले। ज्या वर्कशॉपा भितर तांकां मार्गदर्शन दिले गेले वयतले की वेगवेगळे पद्दती ज्यो आसा आमच्यो प्रायमरी मेंबरशिपीच्यो ते कशा पद्धतीन करपाक जाय ही आमी सांगतात। आणि प्रायमरी मेंबरशीप पयलीं आमी जेन्ना मेंबरशीप करताले तेन्ना आमी तांकां चार्जीस घेताले मिनिमम 5 रुपया, पण आता प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा ती कंप्लीट फ्री आसा आणि त्यामुळे सगळ्यांनी वेगवेगळ्या पद्धती ज्यो आसात त्या पद्धतीन ही प्रायमरी मेंबरशीप आमकां गोंयांत करपाची आसा। 3 दिसां भितर गोंयच्या म्हणजे उत्तर गोंयचो विचार केलो जाल्यार उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघा भितर 27, 28 आणि 29 अशे 3 दिसां भितर सगळ्यो मिटिंग्स कंप्लीट जातल्यो। 31 तारखेर आमचे गोंयचे शक्ती केंद्र जे आसात म्हणजे 3 बूथ 4 बूथ एकत्र अशा बुथांचेर वचून त्या भागा भितर आमचे मतदारसंघातली जी समिती आसा तातूंतले कांय प्रमुख म्हणजे एवरेज एका मतदारसंघात 7, 8 किंवा मॅक्झिमम 10 अशी आमची शक्ती केंद्र आसतात। म्हणजे 3 बूथ 4 बुथांचे एक शक्ती केंद्र एवरेज 10 असे आसताले आणि त्यामुळे 10 जाग्यांचेर एकाच दीस आमचे वर्कशॉप जे आसा बुथाच्या कार्यकर्त्यांचे वर्कशॉप हे त्या प्रत्येकाचो विचार बदलता न्ही कदाचित, त्यामुळे ताका फिलिंग आसा की आपल्याक मेंबर जावंक जाय। दॅट इज अ रिजन की परमनंटली एकटोच आज हांव मेंबर जालो। खूब जाण म्हणटा की हांवें 1980 मेंबरशीप घेतली आजूनय मेंबर, तशें जायना तें। यू हॅव टू रिन्यू इट जेन्ना रिन्युएशन येता परत त्या वेळाचेर ही मेंबरशीप तुका परत घेवची पडटा, फ्रेश मेंबर जावचें पडटा। बट आफ्टर एवरी सो मेनी इयर्स 6 years आफ्टर एवरी 6 years म्हणजे एका म्हणजे बीजेपीचे सोडून दुसरीकडे गेले काही परत गेले त्याच्या खातीर ती ना तशें आसना। आमची एक सिस्टम आसा कारण कितें आसा ऑर्गनायझेशनाक तूं हें करता आसतना एकदां मेंबरशीप घेतली म्हणून परमनंट मेंबरशीप आमची आसा। आमच्या असोसिएशनूच आसा की मेंबरशीप तुजी परत करची पडटा। पयलीं ते काय करत आशिल्लें की ते 5 रुपया घेवप आशिल्लें, ते आतां हातूंतल्यान काडिल्लें आसा त्यामुळे फ्री मेंबरशीप केल्या। पण मेंबर हे सगळ्यांनी करता। एक्टीव मेंबरशीप जी आमची आसता ताका आमी चार्ज करता, ती 100 रुपया आसता। एक्टीव मेंबरशीप कोण जाता? जो मनीस पार्टीच्या एखाद्या पोझिशन घेता, कार्यकर्तो। मेंबरशीप घेवप म्हणजे कार्यकर्तो जायना, मेंबरशीप वेगळें। कार्यकर्तो म्हणजे एक्टीव कार्यकर्तो एखाद्या पोझिशनाचेर रावूंक जाय, एखादो बुथाचो अध्यक्ष जावं, मतदारसंघाच्या समिती वचूंक जाय जाल्यार ताणें मिनिमम ती क्रायटेरिया आसा ताका 100 रुपीज ही हॅज टू पे आनी मिनिमम 100 मेंबर ताणें करचे पडटा, अदरवायज इज नॉट एलिजिबल। समजा फाल्यां प्रेमेंद्राक समजा दिसता की आपल्या पार्टीच्या पोझिशनार वचून जाल्यार ताणें मिनिमम 100 मेंबर केले जाल्यारूच तो त्या फॉर्म भरपाक शकता, अदरवायज इट इज नॉट एलिजिबल, तेजी एलिजिबिलिटी जायना। म्हणून ते भरून ते फॉर्म दॅट मेंबरशीप इज ऑनलायन न्ही, पर्सनली वचून भरून करची पडटा तशी मेंबरशीप ती येतकच मागीर तातूंत ते सगळे मुद्दम तांकां कितें करपाक जाय, जे प्रभारी जे आसात त्यांची जबाबदारी कितें, मतदारसंघाच्या अध्यक्षान कितें करपाक जाय आनी एकूण सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाचेर सगळ्यांच्या सहकार्याचेर आमकां आपापल्या भागा भितर मॅक्झिमम प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा ही आमकां करपाक जाय। दुसरो विशय आशिल्लो तो आमी 24 तारखेर भारतीय जनता पार्टीच्या नवीन कार्यालय जे आसा स्टेटीचें इमारत आमी जी बांदतात त्याचं फाउंडेशन
स्टोन आमी घालपाचे आसा आनी तेका लागून सगळ्यांक आमी सांगिल्लें निमंत्रण दिल्लें आसा की तांच्यांनी 24 तारखेर तालिगांव कम्युनिटी हॉल, कारण आमी नवीन कार्यालय जें बांदतात तें कदंबा फ्लॅटीचेर म्हणजे फोंडा पणजी फोंडा रोड कदंबा फ्लॅटीचेर हांगा करतात. पण थंय पावस आसल्या कारणान ती वेवस्था सगळ्यांची जावची ना आनी त्यामुळे 100-150 कार्यकर्ते थंय आसले प्रमुख नेते. बाकी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत येवचें आनी त्यामुळे ते फावंडेशन स्टोन जातकच थंय भाशणाचो कार्यक्रम जातलो. पण जो कार्यक्रम आमी रिलिजियस सेरेमनी जी थंय करतले फावंडेशन स्टोनाची ती सगळी लायव्ह आमी तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत दाखयतले, जेणे करून सगळे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष ते पळोवंक जाय. कारण प्रत्येकाक इच्छा आसता की आपणय सहभाग थंय वचून मेळूं जाय, पण थंय अडचण आसल्या कारणान आमकां तें करपाक मेळना. त्यामुळे हे 2 विशय आमी सगळ्यांक सांगिल्ले आसा आनी खास करून आज आमचे जे वर्कशॉप जे आसा ते बऱ्या तरेचे जाले. कालूय स्टेट म्हणून जे वर्कशॉप केले आमी तातूंनी, कारण ते वर्कशॉप आसतकच जेका निमंत्रण आसा तोच मनीस अपेक्षीत आसता आनी त्यामुळे कालचे आमचे वर्कशॉप स्टेट लेवलचे 98% सगळे आमदार मंत्री जे अपेक्षीत आशिल्ले एक 5-6 जाण जर सोडले आसा सगळे पाविल्ले, पण जर 6 जाण जे पावना तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलें वेगवेगळी तांची. कांय जाण आउट ऑफ स्टेशन, कांय जाणांचे प्रायर तरी हे आशिल्ले आनी त्यामुळे ते पावले ना. आज सुद्दां आमी तांकां आपयले तर ते सगळे जाण प्रत्यक्षान उपस्थित आशिल्ले. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तांकां पयले मेंबर करतले आनी ते मेंबर जातकच मागीर देशभरांत आमचें लॉन्चिंग 1 तारीख जर थंय लॉन्चिंग जालें नॅशनली जाल्यार स्टेट म्हणून आमी मागीर 2 तारीख किंवा 3 तारीख आमी स्टेटीक घालतले. मागीर मेंबरशिपीक सुरवात जातली. सगळ्यांक परत मेंबरशीप सगळे इवन कोणूच हांव सुद्दां मेंबर करत चलतलें. म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंटा पासून बुथाचो अध्यक्ष आनी बाकीचे हे सगळ्याच जाणांक आमकां परत मेंबर करप. ही मेंबरशीप ही आमकां घेवं जाय परत. गेल्या 2099 जी मेंबरशीप केली ती आमी एडिशनल मेंबरशीप म्हणजे 2014 आमी सगळे फ्रेश केले, 2019 आमी एडिशनल केले, पण आज आमी सगळे परत मेंबर जातले. कोणूच मेंबर ना. त्यामुळे सगळे गोंय देशांतले 140 कोटी जनता ही मेंबर ना पार्टीची. म्हणजे उदाहरण तातूंतले कोणूय मेंबर जावपाक शकता सगळ्यांच्या. एका दिसान दोनूय केले 27, 28, 29 ह्या 3 दिसां भितर मंडळ सुरू जाय. सो गोंयची सगळी मंडळां आमी करतले 3 दिसां भितर आनी 31 तारीख सगळ्या बुथांचेर एकाच दिसा जाले. आनी त्यामुळे जितले तो डिसेंट्रलायज करतलो तितले तें काम मातशें स्लो जातलें. आनी त्यामुळे सकयल पर्यंत ती मॅसेज 31 तारखेपर्यंत मेंबरशीप कशी करप तो आमचो बुथाचो अध्यक्ष सुद्दां सांगपाक शकता. दॅट इज जाय. आनी म्हणून सगळ्यांक वेगवेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. प्रत्येकान वेगवेगळे त्या प्रभारीची जबाबदारी मतदारसंघाची करपाची, मंडळाची करतकच सगळे वचून लिस्टाचेर शक्ती केंद्र प्रमुख पर्यंत जी करपाक जाय ती मतदारसंघाची टीम जी आसा ती आपली जबाबदारी वाडयता. आनी त्यामुळे ते कॉर्डिनेट करपाक आमी टीम आसा, स्टेट टीम आसा, आमची हांगाली डिस्ट्रिक्ट टीम आसा आनी अशा पद्दतीची आमी मतदारसंघाची टीम आसा. 4 जाणांची मतदारसंघाची टीम, तातूंत अध्यक्ष आसतना अध्यक्ष सोडून 4 जाण, तो धरलो जाल्यार 5 जाण केला की प्रत्येक मतदारसंघाक सोडिल्ले आसा की तांच्यांनी करची की बरेच जाण. आतां एक्झाम्पल आमचे मये आमदार आसा तांचे म्हणले की आपल्याक 17,500 करोड पडले, त्यामुळे आपण त्याच्यापेक्षा सुरेश करतो. त्यामुळे प्रत्येकाचे स्पेसिफीक त्या